साम पावलान रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हे सुवार्ते विशांत हांव लजाना, कित्याक सतमनलेल्या प्रती एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितेल्या देवाची सकत ती. कित्याक सुरूतावन अखेर पर्यान भावार्था मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्ते वरवीं उगडापे केला. जशे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जियोंक पावतलो. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरे आडवरतेल्या देवबिरान नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणांचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देवो नायलोलो आतां दिसून येता. कित्याक देवा विशांत मनशांनी समजून घेवंक कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता आनी ते देवानच तांकां स्पश्ट कळीत जायशें केलां. संवसार रचलेल्या लागायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची सासणीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशांच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आस्पाद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचे चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो धाड्ड्यो मती अंधकारान भरल्यो. आपुणूच बुदवंत म्हूण लेखताले ते निसायकी पिशे जावंक पावले. तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या, सुकण्यांच्या, मनजातींच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवण्या आदीन देवान तांकां सोडल्यांत. अशे एकामेका मान होगडावंक कारण जाता तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशांतले सत तांणी फट म्हूण काडलें. रचणारा बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती फावो सदांकाल. आमेन. देवाचे उतार हे. सान लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. ताचे उलोवन जाताच एक फारिसेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरून जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदी आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फारिसेव विस्मीत जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया, तुमी फारिसेव तुमची कोपां आनी थाटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेल्यान भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्या न्हय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सखडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचे उतार हे.